न्यू बॉर्न जे म्हणटा म्हणजे जन्मजात भुरगीं हांकां खंयच्या तरेची दुयेंसां जावंक शकता? आता न्यू बॉर्न युजली आता कितें करतात, न्यू बॉर्न जेन्ना जाले आमी आयडियली तांचे एक फुल आय एक्झामिनेशन करतात. आता जेन्ना भुरगे आपल्या आवयच्या पोटांतल्यान जन्म घेता, सो जेन्ना पोटान आसता तेन्ना ताची ब्लड वेसल जे असतात, रक्तवाहिनी जी असतात ती पडद्यान फाटल्यान समज पयली तुमी हांगा जशी पडद्यान रक्तवाहिनी असतात ती जेन्ना भुरगे बेबी पोटान आसता तेन्ना ग्रोथ फाटल्याच्यान स्लोली रक्तवाहिनी ग्रोथ जाता फुडें. समजा ते एक टर्म डिलिव्हरी असली, समजा 9 मंथ्सान जाली, सो ती सगळी ग्रोथ सारखी जाता. समजा आता एकदा कितें जाता बेगीन डिलिव्हरी जाता, समजा प्रीमॅच्युअर डिलिव्हरी म्हणटात जाल्यार एक 7 म्हयन्यार जाले, 8 म्हयन्यार जाले, ती रक्तवाहिनी फुल्ल ग्रोथ जायना तांची. सो थोडो पडदो जो आसता थंय इरेग्युलर ब्लड वेसल्स येतात, ते मागीर ब्लिडिंग जावंक शकता. सो मोस्ट कॉमनली आमी जे म्हणटात रेटिनोपॅथी ऑफ प्रीमॅच्युरिटी. सो आता समजा एक भुरगे आसा, से प्री टर्म डिलिव्हरी जाल्या, सो ताका समज NICUन दवरल्या, ताका ऑक्सिजन बी दिल्या ऑर आनी कसले इन्फेक्शन बी जातात, जाल्यार रेटिनोपॅथी ऑफ प्रीमॅच्युरिटी जावपाची चड चान्सीस. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट की समज एक न्यू बॉर्न बेबी जालो, मोस्ट कॉमनली समजा आता एक प्री टर्म जाली, बेगीन डिलिव्हरी जाली, जाल्यार तांचे आय एक्झामीन करप व्हेरी इम्पॉर्टंट. अच्छा.